सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक की आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट हांव म्हजेच पासत भेटयता म्हज्या जल्माच्या दिसाक आनी म्हज्या जल्माच्या दिसाक करीत भाशेन म्हज्या मामी डॅडी पासत म्हज्या घोराब्या पासत तुमी आयज मागतात म्हण हांव जाणा आनी म्हजे बरोबर आनीक जायतीं जाणां आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात। आयज आमचो गोंयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया। सचिन तेंडुलकरूय बीन आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचे पासत मागुया। फादर लुईस गोम्स तशेंच सिस्टर जोविता फ्रेया डिसुजा आनीक हेर जायतीं जाणां आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात लग्नाचो दीस मनयतात तांचे पासत आयज आमी मागुया। दुसरें इंतेसांव आयज आमी भेटयता देवाक दिन वाचून लोरेसिनो लुकस आपली बरे भलायके पासत ही भेट भेटयता। तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया सांतान आगोस्तीन आयज आपली आय सर्जरी करता। आमची कुमन्यावांची भुरगीं ह्या दिसांनी आपली लागशिल्ली तयारी करतात। ह्या सगळ्या आमच्या ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं। हो आसा सेवक म्हजो हांव सांबाळून दवरतां तो हांवें विचून काडलेलो संतोश म्हज्या काळजाचो राष्ट्रांक कोरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो। मोगाच्या भयणी भावानो आमच्या चिखलेच्या फिरगोजेन गवंडेक सेवा दिवंक आपल्या आत्म्यान बोल्लोल्या आमच्या यादनीक भावाक आमच्या पादविगाराक फादर बॉलमेस पेरेराक बापान धाडलाय। आयज आमचो पादविगार आपलो जल्म दीस समोर उमता आमी सगळीं व्हड खुशालकायेन ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक बापाक दिनवासुया। आपलो पूत आमचे सेवेक देवाक भेटयलेल्या ताच्या मामी डॅडी पासत देवाक वाखाणुया। हे आमचे फिरगोजेन आमचो पादविगार आमची आत्मीक सेवा करता। दर दिसा मिसा बलिदानान जेजूच्या मासा रोगतान आमकां पोसता। आमचें जिवीत नवसरूंक तो बारी वावुरता। आमच्या आत्मीक गरजांक तो आपलो आदार दिता। आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक आपलो वेळ आनी सांगात दिवन तांकां बरें मार्गदर्शन दिता। आमच्या गोंय आनी आमची शेतां जमीन झाडां उदक सांबाळूंक आमची मनां उजवाडायता। बाप्पा आपलो वावर मोगान आनी जबाबदारेन ताणें करूंक तुजे जाणवायेन आनी बरे भलायकेन ताका भर। तुज्या मोगान ताका राख आनी सांबाळ आपले मुण्यारी सेवेन ताका सदांच विस्वासी दवर म्हूण काल्तिकायेन ह्या मिसा भेटेन मागुया आनी आमच्या ताच्या गवळेक सेवेन ताका उदारपणान आदार सहकार दिवंक आमकां बोल आनी कृपा मागून घेवया। प्रिच्या भाव भयणीनो आमी जण एकलो एक दिशा घेवन आसा। आमचें पळोवप आमी जें कितें पळयता आनी आमच्या जिवितान कशे भाशेन पळयता तशेंच आमी आमचें जिवीत जियेता आनी हेंच आमकां आयचें देवाचें उतरूय उगडापें करता। जायते फावटी आमी आमच्या जिवितान बरेंपण पळोवचे बदलेक घडये आमी वायट आसा तेंच पळयलां पॉजिटीव जावचे बदलेक घडये नॅगेटीव जाल्या। तर आमी हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणें मागुया। हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध
हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, बागयोन फिदेलिसाचें काळीज तुज्या मोगान तुवें पेटयलें आनी भावार्थ परगडचे खातीर आपलो जीव दिवन रोग साक्षांचो मुकूट जोडूंक ताका फावो केलें. ताचे विनवणेचेर पातयेवन आमी तुका प्रार्थिता, तुज्या मोगाचेर आमच्या सगळ्या जिविताची बुनयाद घालूंक आनी भावा भयणीच्या मोगान आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां कृपा दी. गरज पडल्यार त्या मोगा खातीर जीव पर्यंत दिवंक आनी अशें जेजूचें पुनर्जीवनपणान वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोळान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विस्मितां कोत्तालो. मुक्त जालेल्यांच्या म्हणलेल्या देवस्थानांतल्या थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेनिकार आनी अलेक्झांड्रियेकार आनी ते भायर सिलेसियेचे आनी आसियेचे थोडे जाण उपरासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घोडो नासलें. ते पासत तांणी गुप्ती थोड्या मनशांक लॉन्स दिली आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें, तो मोइजसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयले आनी ते सगळे आयले आनी इस्तेवाक धरून तांणी महाधर्म सोबे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक तांणी लोतीक साक्षीदारां तयार केले. हे पवित्र जाग्याचेर आनी समृद्धीचेर हो मनीस आड उलयतोच आसा. ताणें अशें म्हणलेलें आमी आयकलां, नाजारेताचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसंटोन कोत्तलो आनी मोइजसान दिल्ल्यो रिती रिवोश्यो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मार जाल्यार महाधर्म सोबेन बसलोले तांकां ताचें मुखामळ एका देवदूताच्या मुखामळ कशें दिसतालें. देवाचें उतोरें. जबाब. नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. जबाब. नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. राजकुंवर म्हजे विरुद्ध येवजूंक बसल्यार पर्यान हांव तांच्यो याज्ञा नियाळीत रावतलों. तुजे निवाडे म्हजो संतोष, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब. नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. म्हजी चाल तुजे मुखार वळखलो आनी तुवें जाप दिल्ली. आतां तुज्यो याज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोऱ्यां मनांत गोळून नियाळटलो. जबाब. नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. विस्वासपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्याक आशेता म्हजें काळीज. जबाब. नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. उद्गार.
हुंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सोदता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असू. जुवावा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा तुवें एकूच ओडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसां सांगाती त्या ओड्यात चडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेल्ले म्हूण पोलतडी रावतल्या लोकांन पळयलें. तिबेरियसा तावन आनीक ओडीं तांणी उंडे खेल्ले त्या जाग्यार लागीं पावलोलीं. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण तांणी देखलें तेन्ना तो लोक ओड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफारनावां आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यांत. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं खाणां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी कुशाल कित्याक आमच्या पाद्विगाराचो आज जल्माचो दीस. पूण जिवीत देवाचें एक देणें म्हूण आमी सगळीं जाणाव आनी हे जिविता खातीर आमी देवाक दर दिसाक दिनवासूंक गरज. देव आमकां हें जिवीत दिता तेन्ना जायते फावटी हें जिवीत आमकां देव एक देणें कशें दिवन ह्या संवसारांत पाठयता आनी हे देणें उद्देशी देवाक वाखाणूंक देवान दिल्ल्या ह्या तालेंता उद्देशी आमी आमचो ह्या जिविताचो प्रयोग बरे तरेन ह्या संवसारांत करूंक, दुसऱ्यांचे सेवे खातीर आमी आमचें जिवीत चरूंक त्याच देवाचो थाव आमी घेता तेन्ना उदीक आनी उदीक गरज की आमकां धाडलेल्या ह्या जिविताच्या देण्या वरवीं आमी दुसऱ्यांचे सेवेक पावूंक गरज. हाचे दिसाक वाचपा आमकां अशेंच कितें सांगता. पयलें वाचप इस्तेवाचें आमी आयकता धर्मदुतांच्या इतिहासांत, आनी इस्त्यो कुरपीन भरून बाबा भयणीनो लोकां मदें विस्मिता आनी खुणां करता आनी पुनर्जिवन जाल्ले जेजू विशीं तो पुरगोड करता. तो पुरगोड करता देखून धर्मशास्त्र यादनीक ते चावतात आनी इस्तेवाक कशे तरेन जिवेशी मारतले हें लोकांक ते उस्कायतात आनी लोकांक उस्कायल्या उपरांत इस्तेवाक धरून बोणकुडीन घालूंक ते प्रयत्न करतात. देवाचो वावर इस्त्यो आपल्या जिवितांत करता, ताका भिरांत ना, कित्याक पुनर्जिवन जाल्लो पवित्र आत्म्याची कृपा ताचेर आसली. हाका लागून तो उदीक आनी उदीक बोडान पुनर्जिवन जेजू पुरगोड करता. देवान आमकां सगल्यांक ह्या जिवितांत बावतिस्मा वरवीं आपोवणें दिलां. कसलें? क्रिस्त हांव हें आपोवणें आमकां सगल्यांक आसा. ह्या क्रिस्ताक पुरगोटूंक दर एकल्यान आमी वावरूंक गरज. जायते फावटी घडयेक आमच्या जिविताच्या अडचण्यां मदें, जिविताच्या गुडितां मदें, जिविताच्या आडकोड्यां मदें आनी प्रश्नां मदें क्रिस्त हांव हें म्हणूंक जायते फावटी आमकां
आडखोड जाता वो आमकां घडयेक मोदेंच बाबा बीन एक आडखोड जाल्या भशेन एक कितें तरी आमच्या जिवितान आमकां दिसती पडटा आनी तें जावन आसा वी फियर टू प्रोक्लेम क्रायस्ट अमिड्स क्रायसीस. असल्या वेळार इश्ट्यो बाबा भयणीनो आयच्या दिसाक भियेना पुनर्जिवन जाल्ल्याची सूख तो पुरगुट्टा आनी बोडान ताका पुरगुटून आपलो जीव संकोश्टान घालूंक सुद्दां तो राजी जाता. दुसऱ्या वाचपांत शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेजू आज आपल्या शिसांक बरोबर न्हय पूण आपुणूच एक सुरे सुवातेर मागणें करूंक वेता आनी मागणें करूंक वेता आसतना लोक ताका सोदता खंय आसा तो, कित्याक ताचे उद्देशी जायत्यो मिलाग्री जातात. ताचे उद्देशी कुड्डी पाणगी जी कोण दिसती पडनात, जी कोण बाबा बेरी आसात, जांकां चलूंक जायना, जांकां जिवितांत शांती ना, हांकां सगल्यांक तो समाधान करता. हाका लागून लोक ताचो पाटलाव करूंक सोदता, ताचेशी येवन ताका हात लावंक सोदता. पूण जेजू बेस बरें जाणा लोक फकत आपल्याक एक चमत्कारी म्हणजे एक मॅजिशियन कसो दवरता आनी जायते फावटी कुडीक तांचो विस्वास आपल्याचेर आनी कोरण्याचेर जो करता ताचेर आसा. आपलें उत्मीक जिवीत नवसरूंक कुडीक जायते फावटी ती फाटीं उरल्यात. हाका लागून जेजू एक सुरे सुवातेर मागणें करूंक वेता तेन्ना ती ताका काफारनांत कसो आयलो हाचे विशीं ती घुस्पतात आनी त्या वेळार जेजू तांकां म्हणटा हांवें तुमकां खावंक पिवंक दिली देखून तुमी म्हजो पाटलाव करूंक सोदतात. हांवें तुमकां तुमच्या ह्या पिडेंतली निवारली, तुमकां रोखडेंच हांवें इलाज दिले देखून घडीक तुमी म्हजो पाटलाव करूंक सोदतात. आनी त्या वेळार तो म्हणटा खावून सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. आनी भाऊ भयणो हें आमी आमच्या जिवितान करूंक गरज. कित्याक जेजू म्हणटा हेंच तें देवाक जाय तें काम की आमी सासणाक तोखता त्या जिविताक लोबदूंक गरज. जिवितान आमकां आज 2 दिसांची मौजा हें जिवीत बरे तरेन सारूंक आमकां जाय ते जाण उलो मारतात. कित्याक कोश्टवताय, कित्याक तूं त्रास करताय, कित्याक तुज्या जिवितान नाटेविटे सोंसताय. तुजें जिवीत एन्जॉय कर, एन्जॉय युअर लायफ बिकॉज लायफ इज शॉर्ट, यू सपोज टू एन्जॉय युअर लायफ. अशें आमी जायते फावटी आमकां जायते मॅसेजीस येतात त्यो आमी वाचता आनी आमी बाबा भयणीनो ह्या हितून आमी बाबा भयणी फसता. कित्याक जायते फावटी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत जिवीत आमचें सारूंक तें मौजीन सारूंक बरे तरेन त्रास काडिनासतना आमच्या आत्म्याची आमी जायते फावटी बेपरवा करून आमचें जिवीत आमी जिवंक सोदता. पूण आज जेजू म्हणटा तुमच्या ह्या जिवितांत तुमी जियेता तेन्ना सासणाचें जिवीत तोखता तसल्या खाणा खातीर तुमी त्रास घेयात. हेंच की देवाक जाय. आनी आमच्या जिवितांत एक यादनीक असो एक बावतिस्म घेतलेलो क्रिस्त हांव आमी जियेता तेन्ना जिवितांत त्रास पडटा तेन्ना तो सोमी आमच्या सांगाताक चलता. आमच्या आटेवित्यांनी तो आमकां सांगात दिता. आमच्या ह्या 2 दिसाच्या जिविताच्या कोश्टांनी आनी प्रश्नांनी आमकां तो सुटावो करून फुडें व्हरता आनी मार्गदर्शन दिता म्हूण आमकां बावडनो थील भावार्थांनी बरोवचो आसूंक गरज. हाच्या दिसाक ह्या आमच्या यादनीक बाबाच्या जिविताचेर आमी नियाळटा. आपल्या जिवितांत देवान ताका आपोणें दिलें आनी आपल्या जिवितांनी आपोणें बेस बरें ताणें पाळलें. जायते फावटी जिवितांत संकोश्ट आयले, काळजाचो ताका जायतो आतां कायलो खेळटा आसतना पूण तरी पतन हें जिवीत देवान आपल्याक एक आपल्या जिवितांत लक्ष आसा. हे लक्षा प्रमाणे आपूण जियेता आनी हें लक्ष आपल्या पुर्जी खातीर हें जिवीत भेटोवंक देवान दिलां म्हूण तो बेस बरें जाणा. 2 दिसाक ह्या आमच्या समाजाच्या प्रश्ना खातीरूच न्हय पूण आमचे हे सृश्टीचे उदारगती खातीर आनी भोव करून सृश्टीन जें घडटा आमच्या ह्या सृश्टीक उदीक आनी उदीक इबाड जाता ताचे विशीं तो आपलो ताळो उबारता. जायते फावटी कोणाचो सांगात मेळटा, थोड्यांचो सांगात मेळना. जायते फावटी आपूण करता ताचेर जायते फावटी बरेंय मेळटा फोड आनी जायते फावटी वायटूय वस्तू मेळटात. पूण बाबा भयणीनो अडचण्या मदें आडकोडी मदें तो एकसुरो आसुनूय सुद्दां
आपलो वावर फुडें व्हरता. हे आमच्या बाबा खातीर आज आमी देवाक आर्गां दिवया, कित्याक ताचे उद्देशी देव घोडे आमचे सगळें उलयता. ताच्या ह्या वावरा उद्देशी घोडीक आमकांय उदीक नीट मेळटा. ताचे ह्या जिविता उद्देशी आमकां घोडे देव विचार करता की तुमी तोखता तसल्या जिविताक वेंग मारतात की ना. आमी तोखता तसल्या जिविताक वेंग मारूंक आज निश्चय करुया. ह्या बाबाचो जल्माचो दीस आमी समोर उमता तेन्ना न्हयच आमकां पूण सगल्या आमच्या कोश्टवतेल्या समाजाचे देगीर आसलेल्या बाबा भयणांक तांचो आमी ताळो जावं. भोव करून उनीत सोंसतल्यांक, भोव करून आमची बाबा भयणां जी पिडापीड सोंसतात, भोव करून आमची जी बाबा भयणां आसात जी लोच दिवन आपलो वावर फुडें व्हरूंक सोदतात, भोव करून आमची बाबा भयणां जी वायट वस्तूंक सांपडल्यान तांचो आमी ताळो जावं आनी तांकां सगल्यांक ह्या समाजान न्हय पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसली आमचे बरोबर सर्गीच्या राज्यान व्हरूंक आमी वावरूंक ह्या बाबान प्रयत्न केला. ताका सांगात दिवन आमी सगळीं वावरूंक सगल्यांक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. अशे दिसाक ह्या बाबाची आवय बापूय आमचे मदें आसात. ताची ह्या आमकां दिल्ल्या समाजा खातीर, ह्या वावरा खातीर दिल्ल्या खातीर तांकांय आमी देवाक दिन वासुया आनी किरीत भाशेन तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण तांचे खातीरूय आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार घालती खायन दवरुया. आमच्या पविसोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवान दिल्ल्या आपोण्याक विस्वाशी रावूंक सदांच जिवितान देवाची खोशी करूंक वावरूंक आनी हे तरेन देवाची खोशी कोत्तल्यांक बरे नमुने पोरशेक जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या पाद्विगार फादर बॉलमॅक्स आनी पादकूर फादर पिटराक राख आनी सांबाळ. तांचेर आनी तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तसोच तांच्या मामी डॅडीक, भाव भयणाक आनी घोरच्यांक तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान वाडोय आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. जायते आमची भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकूंक आनी देव तांकां आपलें आपुणें दिता तेन्ना तांणी कुशालकायेन मानून घेवंक यादनीक आनी म्हत्वाची आपोण्याक कान मारूंक बापा लागीं मागुया. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमी सोमेस्तांनी आमच्या यादनीक भावाक फावो तो रेस्पेद मान दिवंक ताचे खातीर मागणें करूंक तांच्या आपोण्याक जिवंक तांकां आमचो आदार दिवंक आमकां कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राज्याचो मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता.
खेरीत भाशेन ताचेर आनी ताच्या घोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया आनी ताचेर आशिर्वाद म्हणटा तेन्ना ताचे वरवीं आमच्या गोंयच्या राज्याचेर आशिर्वाद पडूंक आनी आमचें गोंयचें राज्य बरे भाशेन चलोवंक आनी ह्या गोंयच्या राज्याचो सांबाळ करूंक ह्या आमच्या मुखेलमंत्र्याचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर्गीच्या बापा, आमी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुजी खुशी ते भाशेन ती आमकां तूं फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. काळून घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. मनशाच्या वावरांत केला तो आमकां जिविताचो व्यवसाय सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान तुका दिल्लो आसता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला दाखाचो सोडत तुका भेटी दारपाल्यान दिला मनशाच्या वावरांत तो आमकां पिवण जाता. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा, तुज्या हिंडाक तूंच राखताय आनी तूंच पदवेन आनी मोगान चलयताय. ह्या काळार तुज्या हिंडाची सेवा करूंक जेजूच्या याज्ञिकपणान तुवें दयाळायेन म्हाका वांटो दिलाय. ह्या म्हज्या मुणयारपणाचेर तुजी काकुतीची नदर घाल आनी गवळ्याक हिंडाचें खालतीपण तशेंच हिंडाक गवळ्याची जतन उणी जायना जावच्याक तुजे परजेची आनी याज्ञिकाची काळजां हे भेटवणे वरवीं मोगाच्या एकवटान तूंच सांबाळ म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Dolbaranzo सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हीच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें हे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकांचेही बोगसणे मिरच्याक तुमचेही पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. बावार्थाचो गुडपोरगो टुया सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची बापाचे तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचे विस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरो जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आवा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती बागेवन दोर दुता आनी सोर खाणी तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आब्रिलाची 24 तारीख आयज पवित्र सभा सांत फिडेलीस ऑफ सिग्मारिंजम हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. सेंट फिडेलीस एक याज्ञीक आनी तो मार्तीर मेलो. खेरीत भाशेन 18व्या शेंकड्यान जेन्ना
कावंटर रिफॉर्मेशन जाल्लें तेन्ना ताचेर जें कितें सारकें आसा तें उलोवपाक आनीक सेंट फिदेलीस करीत भाशेन सगळे लॉयर्स जे आसा तांचो पात्रोण आनी ताका ताच्या विरोध्यांनी जिवेशी मारलो. क्रिस्ता खातीर ताका मारतीर मरूंक एक यादनीक कसो भाग मेळ्ळे. आमकांय जण एकल्याक आमचो वावर क्रिस्ता पासत करूंक आनी मरूंक पासून तयार आसूंक आमकां सगल्यांक आपोवणें केल्लें आसा. तर हेंच आपोवणें आमी मानून घेवन जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान सगळीं बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन नत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोशी येताय आनी राजपट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Odor
प्रार्थुया. सूर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तूंच सगल्या सुगुणांचो ओरूंब आनी सुपूर्णाय म्हाका तुजो यादनीक करून जेजूचें बलिदान तुका भेटूंक तुवें म्हाका फावो केलें देखून म्हज्या भावा भयणी बरोबर खालत्या काळजान तुका दिनवासता. ह्या बलिदाना वरवीं कोरण्यांनी बरें तेंच करूंक आनी शिकोवणेन स्वतूच शिकोवंक आनी हे परी उतरान आनी कोरनीन भावार्थ्यांक तुज्या मोगाचे वाटेन तुजेशी पावूंक म्हाका फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां खेरीत भाशेन आयज म्हजे दिनवास. आयज मुद्दम वेळ काडून ह्या आयचे मिसाचे भेटेन तुमी हाजीर जाल्यान म्हजे खेरीत दिनवास म्हज्या मामी डॅडीक आनी म्हज्या भयणांक आयज त्रास काडून सकाळीं उठून भायर सरलेलीं आसतलीं. आयज मिसाचे भेटेन आमचे पासत आयज आमचे बराबर हाजीर आसात. तांकांय खेरीत म्हजे दिनवास आनी देवाचो आशिर्वाद. ह्या दिसांनी म्हजे नेव्यू म्हजे बराबर रावतात, 1 वीक जालो, तांकांय दिनवास. ह्या दिसांनी ते म्हजे बराबर येवन रावले देखून. आनी तुमकां सगल्यांक दिनवास म्हणटा आसतना आयज आमच्या पातकुराक खेरीत दिनवास, कित्याक ताच्या आसण्यान जायतें बरें काम करपाक म्हाका सोयीक मेळटा देखून ताका खेरीत भाशेन म्हजे दिनवास. आनी आमचे पालोटी फादर्स, फादर वेलेंटायन, फादर बर्नर्ड, फादर लॉरेन्स आयज आमचे बरोबर आसात. सदांच आमच्या फिरगोजेच्या वावरांत आमकां आदार दिवपाक तयार आनीक सहकार दिवपाक तयार. तांकांय म्हजे खेरीत दिनवास आयच्या दिसाक. आनीक सगल्यांक तुमकां आयच्या दिसाक तशेंच हेराय दिसांनी तुमी जो सांगात दितात, तुमी जो वावर करतात आनीक ह्या म्हज्या गवळीक वावरान तुमचें हातबोट घालतात, त्या पासत तुमकां सगल्यांक एक एकल्याक नांव काडिनासतना देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर सगल्यांचेर पडूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया E12 पेज नंबर 84 E12.